हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुंब बैसनु सोफारीने दोन ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. नमस्कार. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम टीव्ही ओट मेळणं तुमगेल मुखार आम्ही घेऊन येत आसाची सन प्रीमियम येया हसया सीजन दोनी आमकां ऑल रितीर शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट सिन्स 1980. वय आज तुमगेल मुखार येवच्या पंगड न्ही, आज एकलो माम येतस तो येवन तुमकां हासयता म्हणटस तो कोण म्हण तुमकां सांगना सांगता म्हण जाल्यार तुमी ह्या सगळेची संचीक पळोवका तशें जाल्यार तुमकां कोण म्हण कळटा. तशें सांगला कोप येता ना. हय सांगता तो ताका काम कसं म्हळ्यार डॉक्टर खंय जाल्यार ताणें इंजेक्शन दिवच न्हय कॉमेडीचे डोस दिवचे ताजे लिमिती पूर्ण जनकय हुशार जाता म्हण तो सांगता. तसो लेखलो आज हांगा येवन तुमकां हांसोवन तुमकां कॉमेडी डोस दितकी म्हण पळोवया आज येतसाची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पैमाम. कळ्ळें तो येतस हांसयता हांसयता हांसता नव्हे मागीर मेळया पळयता राब्याची तुमी सन प्रीमियम ये हसया आमकां शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट सिन्स 1980 तशीची आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार राईस फ्रॉम भद्रावती तशीची कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश आणि लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लाईट्स आणि अमृत नोनी हांकाय देव बरें करा म्हण सांगताची पळोवया जगदीश पै मामाल्या कॉमेडी तुमगेल मकारी सन प्रीमियम येया सीझन 2. बाय 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 बाय. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ पुराजन नमस्कार करता मेगेल एक झंगची कार्यक्रम सुरू करता. कोंकणी साहित्य अकादमी आणि ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿच्यान ಒಟ್ಟು जावन कोंकणी लोकां हांसोवका म्हणून एक येया हास्य सीजन 2 म्हणून एक कार्यक्रम घाला. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ एंकर जनशल रांगेंद्रान म्हाका म्हणलें डॉक्टर माम तूं एक हांसोच कार्यक्रम दिवं का तांतू म्हणून. हांव म्हणलें म्हाका हांव जोकर न्ही मारे म्हाका हांसोवचें गोतना. हांव उरलेलें कोणें हांसना ती म्हाका पळोवन हांसता ती आनी नाका हें येया हास्य असंय जाता म्हणलें. ना ना डॉक्टर माम तुमी कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष न्हू त्या निमित्त कोंकणी लोकां हांसोवका तुमी म्हणलो. हांव म्हणलें हांव अध्यक्ष जातानाची मस्त जन कोंकणी लोक हांसलीत मारे आपास हांसोवचें कसलें हां नाका म्हणून सांगलें आयक न्ही तो. तितलें मान्य कोंकणी लोकांच्या हांसोवचें म्हळ्यार भारी कश्ट कित्याक म्हळ्यार कोंकणी लोक बुद्ध न्हू बुद्ध लोकांक हांसचें भारी उणें. कोणें पिश्शी धरलें ना कोणें हांसूं येता म्हणलें. थंय भितर नागेंद्र म्हणलो ताजे कितें तुका पयलें डॉक्टर माम म्हणलो हे टी व्ही एंकर आसा न्हू हांनी बोर्डार हात घालून उलोवच चड तांणी गांवची जनाल पुरा चूक टी व्ही दाखयता तांणी केली चूक दाखोवची कोणाला म्हणून वतना सांगची कोणाला म्हणून वतना. हाका शिकयता म्हणलें तागेलें निमिलें नागेंद्र माम म्हगेलें एक फ्रेंड आसा तागेलें एक संदर्शन घेवं येता तुवें म्हणलें. हो घेवं येता डॉक्टर माम म्हणलो. म्हगे गांवांत तूं म्हगेलें फ्रेंड आसा तो म्हगेलो क्लासमेट आहे तो तागेलें नांव कशें म्हणल्यार गुंडा म्हणून. ताका मस्त नांव आसा बाजल पुंडा गुंडू गुंडा म्हणून नांव आसा. कित्याक म्हळ्यार सगळे दीस टायट तो त्या निमित्त ताका बाजल पुंडा गुंडू म्हूण नांव आसा. तो भिवंड अशें पुरो जाल्यार उर पिंड न्ही तो तेलकट अशें पुरो जाल्यार हलकट न्ही मन भारी चांग तागेलें. एक समाज सेवा म्हळ्यार त्यान मने उपकार करचो मनीस तो. बहुशः आमगेल्या गांवांत ताणें तागेलो उपकार घेना तरी मनुश्य ना. कितलें म्हणटा म्हळ्यार घरा भितर मांतार मात्र आसता म्हणून जाल्यार तांकां हुशार नाशिल्ल्या टायमार डॉक्टरा व्हरचें डॉक्टरान बरोवन दिलें वखद मेडिकल शॉपांतून हाण दिवचें हाण तांकां तें वखद पिवोवचें वखद पिवेत आनी चिक्की चडून जावन लडकल म्हणजे जाल्यार तांगेलें मड लेसचें पूण हाणेचें हाका आनी एक नांव आसा आडनांव मड्या पांडव म्हणून. ताका म्हणलें
गुंडा एक संदर्शन दिवू का मरे आमगेले ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಮ್ दिव्या आमलो हाण बस करायला हांगा नागेंद्रान ताका संदर्शन घेतलें नागेंद्रान निमगेलें ताका तूं रयत म्हूण आयकलां तुगेलो बोकडे आसवय म्हणलो गुंड म्हणलो वय आस मेगेलो बोकडी न्ही तुमी बोकड्याक कशें घालची पोट्टाक तेन्ना गुंड म्हणलो धव बोकडेक की काळ बोकडेक धव बोकडेक म्हणलो धव बोकडेक हांवें तण पाल्लो घालचें म्हणलो पोट्टाक त्याला काळ बोकड्याक कशें घालचें काळ बोकड्याक थण आनी पाल्लो घालचें ताणें दोनी प्रश्न मिगेले तुमी बोकडे खंय बांदचें कुडले गुंड म्हणलो धव बोकडी की काळ बोकडी तो म्हणलो धव बोकडी आमी घरा भायल रुमा बांदचें मागीर काळ बोकडेक घरा भायल रुमा बांदचें म्हणलो तिनी प्रश्न मिगले ताणें तुमी बोकडे न्हाणोवचे कितले दिसाक पण न्हाणोवचें कुडले हाण म्हणलें धव बोकडे की काळ बोकडेक धव बोकडेक म्हणलो नागेंद्र धव बोकडेक आमी वारा एक पट न्हाणोवचें मागीर काळ बोकडेक वारा एक पट न्हाणोवचें म्हणलो ते दन हाका एंकरा एरवल न्ही की तांकां म्हणल्यार रे कोणाले बोटार हात घालून उलोवन मात्र अभ्यास असल एक 7:30 मनीस मेळ्ळी ताका कळ्ळें ताका एरून म्हणलो रे तुका बोड समज की ना तावळ दुखून प्रश्न निमिताना धव बोकड की काळ बोकड धव बोकड की काळ बोकड निमितू दोनी एक आन्सर एकची आन्सर एक म्हणटा तुवें कशें जालें निमू तें धव बोकड की काळ बोकडी म्हूण निमगेलें ते दना हांवें म्हणलें कशें जालें म्हणल्यार धव बोकडी मेगेली म्हणलो हांव वय जाल्यार काळ बोकडी मेगेलीची म्हणलो तितलें म्हणटाना हाका एंकऱ्या मात देगून पडलें मागीर हाणेची हो समाज सेवक न्हू हो गुंडा उद्दा आनी घाल न्हू वयर हाडलो जाग येता म्हणलो पळय हांव कसो जालां तशें म्हणून म्हणल्यार रे तुमकां टिवीच्या कुळका तुमी जनाल बोड खंयचें आसा पळय कोणाकय कळना तुमी एक धारावाहिक सूर केल्ले रे एंड करूंकच ना तुमकां कृतयुग सूर केल्ले टिवी कलियुग जाल्यार एंड जायना त्या निमित्तान तुमी आतां एक सान विशय मेळ्ळे रे तेंचे झोरोचे तेंचे गश्टून जनाल बोड खंयचें आसा पळय ताणें म्हाका मारलें विशय एकूच गुणगुणान उलोवन त्या जनाल बोड खावचें तुका अनुभव जेवका म्हूण सांगिल्लें हांवें म्हणलो ताजे नंतर नागेंद्रान त्या गुंडाक संदर्शन आपयलें तो गुंड न्हू भारी बुद्धन तो एक फावटी हांव आनी तो काशी गेलेले काशी वताना एक ते व्हडलें प्रॉब्लेम जालें कसो म्हळ्यार व्हडलें एक नामादीक घरण्य त्या घरण्यात एकलो चल्लो यंगस्टर एक टेंट घालून हंगर स्ट्रायकाक बसलो तागेलें कसं डिमांड म्हळ्यार ते घरण्या भितर एक चिंदी चिल्ली आसा ते चिंदी चिल्लेवर म्हाका मोग पडला हांव लव करता आसा हांव ती का वाडी करून घेता हांव तीन बिनी म्हाका वाडी करून घेयनातले रे हांव हंगर स्ट्रायक करून हांगाची जीव काडून घेता हांव बसलो हांकां घरण्या इतलो बरो नांवां का घरण्या परची कसो म्हणून ते चेल्ल्याल गुरू तांकां ना ते जिल्ल्यान त्या चेल्ल्या पळयली कसो म्हणून वाडी करून दिवची एक दीस 2 दीस पळयलें तांणी ते दिवस गेले तशी गांवची जाण ताका सपोर्ट करूंक सुरू केलें म्हळ्यार रे गांवां एक सुद्दी येयली कसो म्हळ्यार ते चिल्ल्यान कसं जालां मरे ते चेल्ल्या वाडी करून घेयत न्हू चल समज नाही त्या घरल्या मालगड्यांक मात्शें समज हांवें आतां तो वाडीक करनातले तो मरता नुस्ती एक जीव काडटा न्हू आनी म्हणून उलोवचें सुरू केलें हांकां उटेंशन सुरू जालें आमी इतलें नांवां देख घरांनी आमी कसलीय चूक ना अशें आतां आमी सिरकता म्हणून तांणी उत्तर प्रदेशाचे CM गेले तो उत्तर प्रदेशाचे CM प्रॉब्लेम सॉल्व करून भारी बुद्धन तो आयलो येवन ताणें कांय करूचें न्ही इता म्हणल्यार रे हाणें त्या घरा वचून ते चिल्ले आंगार हात गेला रे तो घराच्या जोर केला रे एक पोलीस ट्रिटमेंट दिवं दिशिल्लें ताका हो डेमोक्रेटीक जेवण करता असो गांधीजी सांगलां अन्न सत्याग्रह करा पुरो सॉल्व जाता प्रॉब्लेम म्हणून हो अन्न सत्याग्रह बसला करची कसा म्हणून वता तेन्ना गुंड आशिल्लें तें गुंडान म्हणलें हें प्रॉब्लेम कसो जालें हांव 24 सॉल्व करता म्हणलो CMान निमलें आनी त्या घराच्यान 24 सॉल्व करता तूं कशी तें परत नाका म्हाका 24 टायम दिया हांव सॉल्व करता म्हणलो जायत करी म्हणलो CM वच्चें न्ही थंयच बसला प्रॉब्लेम म्हणजे विरोधी पक्षाची गलाट करता ती कर एक सॉल्व जावंक ना प्रॉब्लेम हाणें कसं म्हळ्यार गुंडान त्या गांवांत एकली मांतारी आत्त मरतकी मागीर मरता तसले मांतारी सोदून हाडली आमगेले भाशेर ताका बलरामाल गायी म्हणटा ते बलरामाल गायी म्हणून ते मेडिकल टर्म ते तुमकां कोणाक कळस ना आमी डॉक्टरान स्पेशलिस्टाक रेफर करतना फोनार सांगू सुरेखेची डॉक्टर माम
एक बलरामाल गाय पेटयता आसा चिकी जाग्रते म्हळ्यार तें पेशंटाल एक्सपायरी डेट जावन आसता तांकां इंजेक्शन दिवं नाका ऑपरेशन करूं नाका म्हणून हिंट तें बलरामाल गाय म्हणून करता आपोड कर मरता पळय तसल मानताले वो बलरामाल गाय घेवन येला वो गुंडा आनी त्या चेल्ल्यान घाल्लेल्या टेंटा येद्राक एक टेंट घालून दिली तिका ती थंय बसली तिगेलें हंगर स्ट्रायक तिगेलें डिमांड कसो म्हळ्यार त्या चेल्ल्या वयर म्हाका मोग पडला हांव लव करता आसा म्हाका ताणें वाडी करून घेवका न्हय म्हणजे जाल्यार हंगर स्ट्रायक करून हांगा मरता म्हणून तिणें सूर केलें तें चेल्ल्या पळय सूर केलें ही येता हंगर स्ट्रायक न्ही अशी बसलेली मरता ती तसल टायप ती मेल्ली म्हणजे जाल्यार गांवांत जेन्ना म्हाका घाल मारता ती म्हणून ताणें कसो टेंट करून वता राबलो प्रॉब्लेम सॉल्व जालें CM म्हाका त्या घरान भारी खुशी कसो खंय घेवन येयले तुमी म्हणून म्हणलें तो कोंकणी जान तें भारी बुद्धन म्हणून हो असले बुद्धन जो कोंकणींत आसा म्हणून तांकां भारी खुशी जाली हो गुंड आसलो माय पाकिस्तानाच्या काय वचून एक उद्दा दिवन पिवून येयलो मनुश्य एक पटी कसं मारी सौदी अरेबिया भितर काम आसा म्हणून कळ्ळें मी गेलो फ्रेंड न्हू ताका म्हणलें गुंडा तुवें सौदी अरेबिया वचून कामाक जॉइन जा मरे कामाक इम्पॉर्टंट कसं मरे तें पिवन तूं तें मार्क घर पडचें पळोवचें जायना म्हाका सौदी अरेबिया भितर पिवचे सोडचे चान्सस आसाय त्यामुळे थंय गव्हर्मेंट बारी स्ट्रिक्ट आसा पिवच्या सोडून तें तो म्हणलो वय डॉक्टर माम इता म्हळ्यार म्हाका पिवची सोडका म्हणून भारी आशे जाल्यार जायना म्हजे जाण थंय वता तर कांय पळय ट्राय करता म्हणून हो कामाक गेलो इंटरव्यू गेलो हा गेलो एक बांगलादेशाच्या पाकिस्तानाच्या येयलो त्याक जेणे सेरून एक रूम केलें रात्री 12 घंटे जाल्यार त्याक जेणे काय न्हीद ना हेर दुसरें इंटरव्यू आजे होगोर गुंडान सूर केलें तुमकां पिवचे अभ्यास आसा म्हणून तांणी म्हणलें पिवचे अभ्यास आसा जाल्यार हांगा पिनात आमी सौदी अरेबिया बारी डेंजर कळ्ळें म्हणजे जेलाक गेल्यार भायर येवचें ना हांगा ते आमी पिनात ती म्हणलो गुंड म्हणलो तुमकां बोड समज मरे जाल्ली 12 घंटे एक रुमा भितर आसा आमी पिल्ल्या कोणाक कळटा हांगा कांय जाणां भिवून म्हणून तांकां पिवयलो होवे पिल्लो हागेल ग्राचार ते पोलीस रेड जावन त्याक जेणे काही रेड डेंडर दोन स्टेशना व्हेलो हेर दीस कोर्टान तूं हांगा प्रोड्यूस केलो जज्जान म्हणलें तुमगेलें अपराध साबीत जालां एककलांक 20 चेडयेट शिक्षा दिले जाल्यार रे आज मिगेल तिन्नी बायले 30th बर्थडे त्या निमित्त तुमी शिक्षेन थोडे कन्सेशन मुये तुमी मोल तेन्ना बांगलादेशाचे मोलो मिगेल फाटीक एक उश्शी बांदून म्हाका मारा ती तशी बांगलादेशाच्या फाटी एक उश्शी बांदून छाटीर मारू सुरू केलें एक 7-8 पेट्ट मारतना तागेल्या फाटीचे उश्शी पिंजून गेलें वरलो 10-12 पेट्टाना तागेल्या फाटी चर्मच पिंजून गेलें कडेर पाकिस्तानाच्या निमल जज्जान तुका कसं जेवका कन्सेशन पाकिस्तानाचे म्हणलो पळय निजावन अपराधी तो भारतांतून आयलो आसलो गुंडा आमी सांगलां नाका पिवचें म्हणून जाल्यार वत्तार आमकां पिवयलां निजाद अपराध तो ताका त्या निमित्त 40 चेडयेट दिवका म्हणलो जज्जी म्हणलो पळय आनी नेकला कितली शिक्षा दिवका म्हणून तुका निमिलां न्ही तुगेले शिक्षे भितर कसं कन्सेशन जेवका तें मात रोडका तुवें व्हरलेलो सांगू ना तुवें तर पाकिस्तानाचे म्हणलो मेलो फाटी एक 2 उश्शी बांदून मारा ती सुरू हागेले 2 उश्शी बांदले आनी छाटीर मारू सुरू केलें एक 10-12 पेट्ट म्हणटाना दोनी उश्शी पिंजून गेलें व्हरलो 7-8 पेट्टाना हागेले पाकिस्तान फाटी एक फाटी चर्म निकळलें कडेर गुंडाला निमला जज्जान तुका कसं जेवका कन्सेशन म्हणून गुंड म्हणलो ना पाकिस्तानाच्यान सांगचें करेक्ट निजाद अपराधी हांव तांकां वत्तार पिवयलेलें त्या निमित्तान सांगल्यार म्हाका 40 चेडयेट दियात कांय बेजार ना हां जाय तूं कन्सेशन कसं जेवका तांतू कन्सेशन कसलें ना त्या पाकिस्तानाच्या मेल फाटीक बांद आनी मारा ती मोग तशी पाकिस्तानाच्या उद्दा दिवन येयलो गुंड हागेला इडी पर मस्तस केलो एक फाटी कसं जालें मरे गुंड आनी हांव कारकळातून कोडेले येयले म्हाका थोडें काम आशिल्लें दनपार जाल्लें दनपार जावन जेवणाक पडटा बुजल्ली हांव म्हणलें गुंडा पास कारकळा वचून जेवचें हांगा हॉटलार जेवया रे म्हणलें गुंड म्हणलो डॉक्टर माम हॉटलान जेवचें नाका तुका आज हांव म्रस्टान्न भोजन घालयता म्हणलो वय खंय म्हणलें हांगा संगणीक घेता आनी एक वर्डीक घेता थंय वचून जेवया म्हणलो हांव म्हणलें तुका बोड समज मरे कसलें उठोवची वर्डीक कोणाक म्हणून वतना आमकां हेळीक ना कसो मर्याद काडच्यो तुवें कसलें म्हणलें पळय डॉक्टर माम तुगेलें मर्याद वच्चें आनी शां पळयता आतां कसं म्हळ्यार सीदा वच्चें जेवणाक आनी लगी लगी बसचें वाडो सोर करतना म्हाका तुगेलें गुर्तना तुका मिगेल गुर्तना तशें करता होगोर हांव निमगिता मामा तुका खंय गेल्लें म्हणून तूं तेन्ना हांव चिल्लेकार म्हणून का तुगे तूं म्हणून का म्हाका मामा तुका खंय गेल्लें म्हणून हांव चल्लेकार म्हणटा तेदना सुत्तमुत्त चिलांक आमकां हेळीक ना म्हणून डावट येना जेवचें न्ही कांय भिवनाका तूं म्हण जाय येता म्हणलें दोग जेनी लागीं लागीं बसले वाडो सूर केलें वाडो सूर करतना हाणें सूर केलें मामा तूं खंय गेल्लें म्हणून हांव म्हणलें हांव चिल्लेकार रे
हा निमगेलें तुका खंय जालें हांव चेल्ल्याकार म्हणलो अशी चिल्लेकार चेल्ल्याकार म्हणून गर्द जेवण करून आयले आमी भायर येताना गुंडांनी म्हणलें डॉक्टर आम कशी आयडिया फर्स्ट क्लास मरे हें हॉटलाचे जेवणाक दुड्डूय व्हरलो आमी हेल्थय व्हरलें हें फर्स्ट क्लास आयडिया म्हणून ताजे नंतर हांव आनी गुंडान तावळ कोड्याला आयल्या रे वाड्डेके वच्चें चिल्लेकारान चेल्ल्याकार म्हणून समज गर्द मारचें विचें एक पटी कसं जेवण रे CV नायक हॉलान तें जेवण आसा म्हणून जालें दनपारा बरें हांव आनी तो गेले लगी बसले ती वाडू सुरू केलें वाडू सुरू जावन हांवें पिटील वाजलें मामा तूं खंय गेल्लें हांव म्हणलें हांव चेल्लेकार रे हांव निमगेलें मामा तूं खंय गेल्लें हांव चेल्ल्याकार रे म्हणलो हें ते वॉलंटियराक कळ्ळें ताका येर वून हातां आशिल्लें कटार नाल्यार धाडयलें आनी म्हणलो नत जेवण करून उसळ्ळें जालें म्हणजे बोड बेतून शरबत करता कुर्तार वचून भायर घालता चेल्लेकार की चेल्ल्याकार रे कसं म्हणलें व्हडीके जेवण न्ही हें भज्या जेवण म्हणलो अशी एक प्रॉब्लेम आसा मरे म्हणून कळ्ळें उगूर हाका घेवन आमी जुरले तितून आनी हाजे फुडें अशी केलां ताणें म्हाका एक पटी गुंडान केलो पटी ताणें कशें म्हळ्यार खणी पडलेलो वयर ताणटा तो केलो जाल्यार खणीन तूं घालता तसो रेडी आसताले गुंडाले भयंकर तो हाज्या फुडें कशें जालें म्हळ्यार एक पटी आमी केरळा गेलेले म्हाका काम अशें काम हेरदूस आशिल्लें थंय संजवाळ पुरसत आशिल्ली म्हणून एक भोंवत वचारा म्हणल्यार गुंडा घेवन गेले रात सदां एक 7 घंटे जालां एक व्हडले ग्रावंडार कल्चरल प्रोग्राम जाता आसा गुंडा कसं म्हणून पळोवया म्हणून वचून बसले ती बसले रे विजील मारता ती चप्पल मारता ती हांसता ती कसं म्हणून आमकां कळना इता म्हळ्यार रे पुरा कार्यक्रम मलयाळी भाशेन जाता आमकां मलयाळी भाल ना कडे रे गुंडान एक सजेशन दिलें तागेलें सजेशन आयडी पर लाग कुडले फास्ट आसताले कळ्ळें खणें घालची की वयर तांचे म्हणून कळना मागीर कळटा तें केलो तो म्हणलो डॉक्टर माम आमी आतां शी बसले रे आमी अपरिचीत व्यक्ती येता तांकां कळ्ळें त्या एक आयडी करुया आमी तांणी विजील मारल्यार आमी विजील मारचें तांणी चप्पल मारल्यार आमी चप्पल मारचें तांणी आसल्यार आमी आसचें कोण कसं करता पळय तें आमी तशें करुया तुज्यान आमी अनपेक्षीत व्यक्ती अपरिचीत व्यक्ती जायना ती म्हाका समजितलें करेक्ट आयडिया येयली म्हणून तांणी विजील मारतना आमी विजील मारूं सुरू केलें तांणी चप्पल मारतना आमी चप्पल मारूं सुरू केली तांणी हांसतना आमी हांसचें हांसची म्हळ्यार कसं मलयाळीन जोक्स कशी हांसचें आतां पळय गोत्त आशिल्ली भास कोंकणी भाशा कोंकणी हांसोक म्हणून आमी कोंकणीन जोक सांगता जाल्यार ही कोंकणी लोक हांसना तसले टायमार गोत्त नाशिल्ली भाशा मलयाळीन जोक सांगल्यार हांसची कशी आमी जाल्यार गुंडाल सजेशन न्हू ओवरकम करचें रायट्स ना गट्स ना पूण हांसले तशीं जाता आसतना एक स्टेजार एक चिल्लीन डॅन्स जालें भरतनाट्यात तरी ते कार्यक्रम निर्वाहकान मयकारान कसं की म्हणलो कसं म्हणलें म्हणून गोतना मलयाळीन सांगलां ताणें कडी रे ताणें तें सांगलें येद्रा आशिल्लें एक दारान मनशां उठान राबलें सदन हांव आनी गुंडान तोंड पळयलें आमी कोण कसं करता तें शिकोरका म्हणून सांगलां न्हू डिसिजन घेतला न्हू म्हणून आमी दोगींनी उठान राबले आमी दोगीं उठान राबिल्लें सुरे उठान राबिल्ले माम्माक आयलो खूब न्ही की लाग घेवन सोवच्या सोरू सवलें ताणें मारचें एक बाकी कळवय कडी रे म्हळ्यार खंयची भाशे रे सोल्यार कळटा आमकां इता म्हणून तितली बुद्धी आसा आमकां जाल्यार रे कसलो सोवता म्हणून वता कसं म्हणून आमगेलें चूक कसं म्हणून वता कडेर ते कोंकणी लोक आशिल्लो एकलो गोत्त आशिल्लो तो येवन म्हणलो मामा तुमी कसले उठान राबिल्ले ते कसं म्हणल्यार रे ते चिल्ले डॅन्स जाता रे त्या कार्यक्रमाक निर्वाहकान निमगेलें कसं म्हणल्यार रे ते चिल्लेल बापूस कोण ताण उठान राबका म्हणून सांगिल्लें ताण उठान राबतना तुमी उठान राबला ताका केत्त घेना कोपो हो शिवें म्हण थंय न्हू आमी जुरले म्हळ्यार आगेल केलो आयडी पर चली आसता गुंडाली मॅरेजा सांगची कसं काणी डॉक्टर माम लव मॅरेज म्हळ्यार कसं घुसवाय सुरेक चेल्ल्याकान चिल्ले लव जातना मॅड फॉर ईच अदर म्हणटात वडील आसता मेड फॉर ईच अदर जाता वडील 5 वर्स भितर मॅड बिकॉज ऑफ ईच अदर जातात येया हसया सीझन 2 गुंडा भारी बुद्धन तो जाल्यार तागेलें कशें मरे कॉमन जनरल थिंकींग तागेलें सेपरेट एक म्हणे विंगड थिंकींग तागेलें तो एलिमेंटरी आसतना म्हळ्यार क्लासमेट तो आमी ओटू बशिल्ले बेंचमेट गेल्लो एक पटी कसो मास्टरान एक पाठ केलो पिवची मनशाक कितलो वायट आमी सन्न चेडून मास्टरान लेखलें हें प्रयोग करूं नाका हें थियरी नाका म्हणून दोनी कुप्पे ग्लास हाडले एकान तो आल्कोहॉल घालें एकान तूं उदक दवरलें आनी एक गायंडोळ हाडलो मास्टरान आनी गायंडोळो तें उदकांत घालो उदकांत चंद करून पवता आशिल्लें तें गायंडोळ कडेर मास्टरान तांतू दोन काण तें आल्कोहॉलाक घालें गायंडोळ आल्कोहॉलाक घालता तें गायंडोळ वळवळून मेलें
मास्टरांनी मिलें चेडू आमकां पुराय ह्या प्रयोगान तुमकां कसो अर्थ जाल्ले म्हूण आमी सामान जेन्ना पुराय चेडू म्हणलेले पिवचे मस्त वायट मास्टरा म्हणलें ते बरोबर गुंड उठयलो मास्टरा तशें न्ही तें आमगेले पोट्ट्या भितर आशिल्ले किडो वळवळेन मरका जाल्यार आमी पिवका म्हणलो मास्टरा मात जाल्यार अयो अशी एक अर्थ सो मरे म्हणून ताका आनीक बोडा वता तशें म्हणून आनी एक प्रयोग केलो 2 बकेट हाडले एकान फुल्ल आल्कोहॉल घालें आनी एकान फुल्ल उदक दवरलें आनी एक गाड्डो हाडलें आनी गाडो सोडलो गाड्डो तें आल्कोहॉला वचून हुंकलें कडेरी उदक वचून पिल्लें मास्टरांनी मिलें गुंडा हाजेर मीत कसो अर्थ जालो तुका तो गुंडो म्हणलो तें आल्कोहॉल हुंकून उदक पिल्लें कितें ताका गाड्डो म्हणचें म्हणलो अशी तागेलें सान दुखूनच ताका कसो म्हणलें पिवची इन्क्लिनेशन आशिल्लें शिवची टॅम्ट आशिल्लें त्या निमित्त तो व्हड जाल्यार पिवंड जालो एक फावटी म्हाका एकाडेमी कामाक दिल्ली वचपाचें जालें एकल्यान वचचें बोर जाता म्हगेलो फ्रेंड आसा कशी गुंडा येत रे म्हाका कंपनीक म्हणलें हय येता डॉक्टर माम म्हणलो मागीर म्हाका कितें खर्च उणें एक क्वॉर्टर गेलो सगळें जावन रात जंगतो एक एंटरटेनमेंट जालें अरे कंपनी जालें म्हणून आपोवन लाका ताणें फस्ट विमानार बसली वचून विमानार बसले आमी विमान टेक ऑफ जालें ते भितर हेर हॉस्टेस आयलीत पळय उलटा बेल्ट बांदची कशें जालें पॅराचूट आयलें कशें ओपन करता एमर्जन्सी लँड जाल्यार कसो परत एक इश्ट एक लेकार ते कोची रडप एक 2-3 फावटी विमानार बसल्यार तांणी कसो सांगता परत कळटा आमकां जाल्यार हे पळोवचें समज चेंदी चिल्ली न्हू हय तशें पळोवचें परत उलटा बेल्ट घालतना खंय कुर्ट देख परत पळोवचें तें गुंड कोण पळयता आशिल्लो इन्स्ट्रक्शन दिवन ताणें एका तर भोंवताना एक हेर हॉस्टेस जालो दोनी हात गट्टी धरलो गुंडाना तूं पळोवचें मेल बायलेले वरियस म्हणलो तीन काडलें एक काणसालो मारलो वा गाल परसून म्हणलो तूं पळोवचें मान्य तुगेली बुद्धी मेल बायलेले वरीची म्हणलो हय हें आतां बरें डेंजर म्हणल्यार थंय जावन उडकारान ताका विंडो सिटा बसकारा न्हू हांव कॉर्नर सिटा बसलो मेळ्ळें हेर हॉस्टेसाल हात दवरचे पेट्टे घेवन नाका म्हूण विमान दिल्ली आयलें आमी गेलें हॉटेलार रूमचे कितें दूर आशिल्लें म्हणून एअरपोर्टातून आमी हाजे बसार गेले बसार न्हू बसयत न्हू गुंडाना बिडी धाडून सुरू केली हांव म्हणलें गुंडा हें पब्लीक प्लेस मरे तशें बरें तांडूनच जाय कळ्ळें केलो जेन्ना जायना मरे कोणें हांगा गलाटन केल्यार ऑब्जेक्शन काडल्यार कळशी येता डॉक्टर माम कांय भिवू नाका तुमी कोण ऑब्जेक्शन काडटा पळयता तुमी कांय भिवू नाका नालो बीड ताणटा आसतना लागीं बायल मनशान एक सांगलें पळय बीड सिगरेट ताणू नाका ताजें धुवर म्हाका जायना सफोकेशन जाता हुमको जालो येता दे देवर न्हू बीड सिगरेट ताणू नाका तेणी पाप रिक्वेस्ट केलें हांव नोतो पळयत न्हू हांवें गुंडाना वो दाटलेलो बीडी सिगरेट ताणू नज म्हणून तूं कोण हें बस तूं गेलें की तुका अन्नालें हें बस बोर्ड की बीडी सिगरेट एळीबार्द म्हणून बीडी सिगरेट एळीबार्द म्हणून बोर्ड आसलो हांव ताणी नाशो बोर्ड खंय ना हांव ताणतलो म्हणून ताणूं सुरू केलें तीन काडला तीन एक तपरां मारली म्हाका गाल पसून म्हणलें कसो जाल्यार तपरां मारलेली म्हणलो हें तपरां मारूं नज म्हणून रे हें बस तूं गेलें की तुका अन्नाल बस हें बस सारकें बोर्ड की केन्नेगे बारीसा बार्द म्हणून केन्नेगे बारीसा बार्द म्हणून बोर्ड हांव मारना आशिल्लो बोर्ड हांवें मारलें म्हणलो हय हें आतां बारीक कश्ट दादले मनशां रडा जाल्यार सुदारसूच हें दादले मनशांनी बायल मनशां रडा जाल्यार सुदारसूच कोणें म्हणून तांडून नाक तोक दवरलें आमी नाका येयलो अरे म्हणून चमकून गेले चमकून वताना एक 16 वर्सां चिल्ली धांवता पकडो 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 म्हणून हागेल कूडले समाज सेवे जागृती भावना व्हडलो समाज सेवक ना कोणाकय हेल्प करता खंयची स्टेज म्हूण ना त्या नमुने तागेलें यें तें कितले म्हणटा म्हणल्यार ताणें गांवां भितरी मुंड घालनी पॅन्ट घालून न्हिदोवचें रात्री म्हळ्यार कोणाक मड लागता केदार फोन येता म्हणून कळना ताका पॅन्ट घालून पुरसत ना ताणें पॅन्ट घालून न्हिदोवता ताणें तस्सो समाज सेवक तो हांगा तिणें पकडो पकडो म्हणटा हांगा समाज सेवक जागृत येयलो धांवन वचून तेका पटोवन धरलो तीन एक तपरां मारली हांव म्हणलें गुंडा कसो जाला मारा तूं विमानार चेडो तुका खरें मारया तूं कसलें बोड समना तुका म्हणलें ते जाणा तूं डॉक्टर मिगेल चूक असो सांग तीन कसो म्हणलें पकडो पकडो धरी 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 म्हणून न्हय तशें धरलें तिका तूं बोड समना मारे तिगेल गळा चेन ताणून एक चोर धांवता आसत राका त्या चोराला मातशी ती धांवता आसत चोरा धरी म्हूण सांगिल्लें तिणें हें ताणें तीन सोडोन सांगा न्हू तें म्हाका कळत तें पळय हलो फोटो मेगेल कसो म्हणल्यार लायफान तूं घरा भायर बायल मनशाले पेट्ट घेवचें घरा भितर पेट्ट घेवचें बायल मनशालें तसो अवस्था म्हणलो कसलें घरा भायर घरा भितर भायर मारता तुका तुमी सांगून कोर मारा लव मॅरेज तुमी भारी मोगार आसा म्हणलें केलें हें कसो लिहिलो अरे लव मॅरेज तुमगेलें म्हळें लव मॅरेजा सांगची कसं काणी डॉक्टर माम लव मॅरेज म्हळ्यार कसो गोसो सुरेख चल्ल्याक चिल्ली लव जेतना मॅड फॉर ईच अदर म्हणटा ती
वडील सदन मेड फॉर इच अदर जाता वडील 5 वर्स भितर मॅड बिकॉज ऑफ इच अदर जातात वडील फुडें दादलो मनशाक तो कशें म्हणल्यार सुपरमॅन कही तो वडील जेंटलमॅन कही वडील 5 वर्स भितरी तो वॉचमॅन जाता वडील 10 वर्स भितरी सायल्यान बैल बांदता पळय तांचो सिर्कल स्पायडरमॅनशी जाता तेंची चिल्ल्यो वडील फुडें तांकां चंद्रमुखी कही वडील हसनमुखी कही 5 वर्स जावो भितरी तांणी ज्वालामुखी वडील 10 वर्स जालें मागीर सुर्पनखीची हांव म्हणलें गुंडा हें कसं थियर की तुगेलें एक्सपिरियन्स कसं एक्सपिरियन्स डॉक्टर मा पुरा जनांनी एक्सपिरियन्स हेंची कोणें सांगना ती सांगच्या गडस ना इता म्हळ्यार फैर पडलें नवरात्री टायम मारी म्हगेल बायल कसं मारी जी भायर काणू ते हळदी कुंकुम मंत्राक्षर घालून कसं की करता आस निमेलें कसं करता आस तूं आज आयुध पूज न्हू तुमकां गोता म्हगेल आयुध पूज करता आसा म्हणली ताजे नंतर हांव उरलोच ना बायलेली त्यामुळे आयुध तें वर्ल्डा भितर पॉवरफूल आयुध म्हळ्यार बायलेली जीब ताजे अगेन्स्ट कोणाकय फायट करूं जाय दिसना पळय पण लास्ट टायम कशें जालें मरे एक रुलांव केलो मेल भायर कापीक रुलांव वाडलो रुलांव काय व्हड ना म्हणे अप्रूप केल्या कोणें खाता ती हेर दीस रुलांव 3 दीस रुलांव 4 दीस जाले 1 वर जालें केन्नाय रुलांव वाडची न्हय कोणाकय वत की ना कडेरी निमगेल बायलेलें कसं गो हें तुगेलें न्ही आतां देवस्थाना भितर भजना सप्ताह म्हणून आयकलां हांव पुलिसांच्यान करचें रस्ते सुरक्षा सप्ताह म्हणून आयकलां हांव बँकाच्यान ग्राहक सप्ताह करचें आयकलां हें कसं घरा भितर रुलांव सप्ताह तुगेलो म्हणलें बायल म्हणली रुलांव सप्ताह न्हय म्हणटा रुलांव संशोधने म्हणली संशोधने कसं संशोधन तुगेलें न्ही हें रुलांव फ्रेश करून वळालें न्ही तुमकां 1 वरां फुडलो हो रुलांव तुमकां वाडचें वरलाल फ्रिजार दवरचें दुसापास काडचें तुमकां वाडचें वरलाल पास फ्रिजार दवरचें रुलांव वायट जायना अशें कितले दिवस व्हरता म्हणून संशोधन करता आसा म्हणली न्ही तुका तें वायट जाल्यार कशें कळचें म्हाका मात्र रुलांव वाडटा तूं प्याजेन जेवण कसं विंगड खाता आसा कशें कळटा तुका म्हणलें तें म्हणल्यार तुमकां कांय बी सूज येता न्हू वंकी उदकारी तेन्ना कळटा म्हाका वायट जाल्यार रे म्हण हो शिवाय म्हणलें मागीर उल्लोच्या गडसना पळय जिबे तिणें आयुध पुजी केलें आनी हें उरलेलें चडून जाता म्हूण कशें गेलें रात्री तिका कळना अशी फ्रिजा आशिल्ली रुलांव का सुण्या घालो हेर दीस सुणें म्हाका पळयल्यार भोंवकूं सुरू केलें आंगार उडूं येता आसा बायलेन पळयलें हें कसं म्हणटा तुमगेलो भारी मोग अशें सुण्याक कसं एकदम भोंवता आंगार उडूं येता पिशेच्यो धरलां की म्हण तें कांय ना बा तुगेलें तें संशोधन रुलांव व्हरलेलो ताका गेलें ताजे नंतर कोप येवन तेश करता आसा म्हळ्यार आमगेल्यान तूं सुण्यांक समेत न्हें जाल्यार भोंवता ती बामणाक न्हें जाल्यार भोंकूंक समेत ना त्या निमित्त आमी टी व्ही येत रावचे फ्रेंड्सां मदें कांय बी झंगचें घरा भितर भोंकूंक चान्स ना कसं करचें न्ही केलो दिसा फुडें कसं जालें मरे मेरे बायलेक किडनॅप केलें बोट समना ताका कोण कोणाला बायलेक किडनॅप मिगेल बाय किडनॅप करून तो व्हर येत न्हू हांवें 2 जाणें पेटयले घराक म्हळ्यार तुगेलो बायलेक किडनॅप केलां तुका बायल जिवंत जेवका जाल्यार 5 लाख रुपया दिवका न्ही म्हणजे जिवंत मेळना हें रिपोर्ट बी पुलिसांचे केल्यार तुगेलो बायल जिवंत मेळना भिवयत न्ही की तो बायलेनी भिवोवचें ताणें भिवोवचें उठ कसं उठ भिवोवचें हां म्हणलें म्हगेल बायल म्हणून प्रूफ घेयस किडनॅप केलेलें म्हणून सांगलें तांकां लागीं ताणें म्हणलें हें प्रश्न निमित्त गो तसो आमगेलो बॉस आहा ना तुला बायलेल हाता बोट कटकून पेटना पळय बोट म्हणून हां म्हणलें हाता बोटान गुर्त तुजें ना माती कटकून हाडी म्हाका गुर्त मेळता म्हणलें कडेर त्या चोराक कळलें हें प्रेजन हें गुंडला कसं हालयलें रे मेळ्ळें आकुळेल गाय कसं 5 लाख मेळचें म्हणून ताणें पापा तो आमगे लागीं चोवचें मागीर प्रोजेक्ट लागला रे ताणें मागीर बायलेक गेले आजू सोडलें घरल्यान सोडलें घरल्यान सोडताना त्या चोराल बायलेन हिगेल कान्ना पिळ्ळें अरे पिळची पुरा बायल मनशान आनी केलो जन बायल मनशाक कोप येवचें पुरो पळय कन्नडान एक सांगतात कसं मरे हालिनंत मनस्सुಳ್ಳ ಹುಡುಗ निंबे हण्णिनंत ಹುಡುಗಿ म्हणून खंयची कोण दूद कोण लिंबी पळया तुमी पिळचें तागेले बायलेन पिळ्ळें पळय पयलीं किडनॅप करतना तुला बामणान कसं म्हणांग वचोय तुका रुंड कट्ट खाण दाखोवं काय ताका तितलें सांगिल्लें ती केरवल न्ही की रडाय सोरू खंडा रडाय म्हाका एरवलें म्हाका रडाय दिली जोर 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 2 जाणें उत्तर बंद केलें हां म्हणलें हें कशी करची मरे आतां उत्तर सोडलां हांव पुरा जाणांकय एक दंपती सांगची कसं मरे रडाय करा तुमी जाल्यार उत्तर एक सोडा काय उत्तर सोडल्यार समस्या न्ही डब्बल जाता आमगे तें तशें जालें उत्तर ना घरा भितर मौन एक म्हणे अधिक मास मौन व्रत ही पुरा जाणें 2 जाणें तो अवश्य कळवा जाल्यार घरा काम येवंक न्हू हां मागीर चीट बरोवचें सुरू केलें म्हाका पडटा भोग जाता असं कापी दी बायलेन वाजोवचें कापी दिवची दनपार एक चिटी
म्हाका पडटा पुजेला वाडी म्हणून 3 वचे म्हाका वाडचे अशी घरा भायर आशिल्ली चिटी वेव्हार घरा भितर सुरजेल्ली एक दीस कसं जालें मरे म्हाका सकाळीं उठान 5 घंटे उठान कोड्या लावपाक जालें जाल्यार रे हांव सकाळीं उठाचें भारी मागशी म्हाका बायलेने जगो हांवें कुंभकर्णी जातेचे एक म्हणे सूर्यवंशाच्यो बायलेले सांगया म्हळ्यार आमी उत्तर सोडला आमी संवसार कितलो चांग अशें म्हणून आमी दोग जणांनी ಒಟ್ಟು कोर आमी संवसार चलोवचो अशें ना तिणें त्या चोरा बायलेन पीळ नशें जालें शिवाय न्ही आमी बारी आतां पळय उदाहरण आमी घरा भितर रांदप करचें म्हळ्यार बायलेन जेवचें हांवें दोग जण उठ्ठे न्हू काम करूं हांव घालचें हांवें उंबळचें तिणें हांव पिवन हंतार पडचें हांवें जागो तिणें तशें आमी लायक जॉयंट फॅमिलीन काम करता पळय तशें आमी ಒಟ್ಟು करून काम करता आशिल्लें चेंदार आशिल्ली फॅमिली ही एक वायट कोर ಒಟ್ಟಾಗಿ काय करून घालना आतां तिका जागे म्हूण सांगची कशी मिगेल मना तूं चूक केलेली तिणें रडाय केलेली तिणें उत्तर सोडला तिणें ती जेवन उरलो म्हण हांव तिगेल माना तेंची चूक केलेली हांवें रडाय केलेली हांवें उत्तर सोडला हांवें बाम म्हूण जेवन उरलो म्हण ती कडेन एक हिडी केली एक चीट बरयली पांय सकाळीं म्हाका कोट्याला वचका 5 घंटे जागे येयी आनी ती निर्दोश उश्याला दवरली ती निर्दोश पूण तें चीट पळयली ती चीट पळयलें हांव पळयलें ती विशय कळ्ळो जागे येतालो म्हण हांव न्हिदलो हेर दीस उठयतना 8 घंटे म्हाका हेरवलें अशें उठान जोर करया म्हणटा मेल मारतलें एक चिटी 5 घंटे जाल्ली म्हणटा उठाया म्हणटा त्या निमित्त हांव सांगचें कसो रे बायल बामणो रडाय जाल्यार उत्तर एक सोडा खातीर ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಪುರಾಜನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಲ್ ರಡೆ ಆಸ್ತಾ ಪಕ್ಕನಿ ಉತ್ತರ ಸೊಡಕಾಚೀಚ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಮ್ಮಣ ನೊತ್ತು ಬುಷ್ಯಾಂಗ ಬಯಲು ಮನುಷ್ಯ ನೊತ್ತು ಬಂದು 2 ದಿವಸ ತನಕ ಪಟ್ಟನದ ರೀ ತನ್ನ कसं सुधारसोदी उल्लंघन करणारे तांकां पिशे धरता तांगे नांवां तशीं न्हू मातेरू म्हणून कसं जालें मा तुजी आरोग्य जे आसता मातेरू त्या निमित्त बायल मनशां घरा भितर बामणान नतो बसका तितलो मान्य आतां स्टॅटिस्टिक्स प्रकार बायल मनशां आयुश्य चड दादलो मनशां आयुश्य उणकी हे रिसर्च केल्लें हांवें कसं जालें म्हणून म्हळ्यार तांकां बायलो ना ती त्या निमित्त तांकां आयुश्य चड त्या निमित्त आनी एक कसं म्हळ्यार शेक्सपियरान एक सांगलां कसं म्हळ्यार घरा भितर आमगे चूक पळोवन आसल्यार आमकां आयुश्य चड काय तुज्यान गुंड आशिल्लो गुंड म्हणलो डॉक्टर माम शेक्सपियर बायलेन एक स्टेटमेंट दिलां गोतस की तुमकां ना कसं तें पळय शेक्सपियरान सांगिल्लें कसं आमगेल चूक पळोवन आसल्यार आमकां आयुश्य चड बायलेल चूक पळोवन आसल्यार आमकां आयुश्य उणी काय ताका बायलेन सांगिल्लें तें म्हाका हां वय वय करेक्ट आसा पुरो त्या निमित्त हांव पुरो जनांक विनंती कसं करची म्हळ्यार बामणांक घरा भितर तोंड दंपून काडा आनी आमगेल चूक पळोवन मात्र आसा फक्त आयुश्य नाका म्हणून जाल्यार बायलेल चूक पळोवन आसा ती म्हणून सांगता हे हास्य म्हळ्यार एक कार्यक्रमाक पुरो जने तुम्ही पळोवन सहकार दिवका म्हणून सांगता मेल एक झंगची कार्यक्रम आमी कैद करता जय हिंद जय कर्नाटका जय कोंकणी तुम्ही इतलो वेळ पळयला पै मामान कितले हांसयला म्हणून म्हाकांतू मस्त हांसू आयला कसला म्हणून तागेलांत मस्त कुशाल आशिल्ल्या जोक आशिल्ल्या मागीर एक कॉमेडी आशिल्ल्या तुमकां खुशी जाला म्हण लागता अशी आमी जगदीश पै मामाक धन्यवाद दिवया ताजे फुडें आमगेलो वाटो आशिल्लो पुरा जनांकय निर्णायक सोयरी धन्यवाद म्हणटाची ह्या कार्यक्रमाक आमकां व्हड रितीरी आदार दिलेलो आसा सन प्रिमियम येया सन प्रिमियम येया सन प्रिमियम येया कितले पण म्हण लेखू नाकाची तांणी आमकां दिला निमित्ती आमी हे कार्यक्रम तुमगेल मुखार घेवन येताची कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी नमडेवी संघात मेळून ह्या कार्यक्रमाक आमकां शक्ती दिलेलो आसा अरुणा मुसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट सिन्स 1980 तशीची आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस फ्रॉम भद्रावती 2-star राईस कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लोमॉक्स ब्युटी सोप आणि 1000 लाईट्स अमृत नोनी हांकांय देव बरें करूं म्हण सांगताची पांय लागून तुमगेल मुखार येता हर एक टीम हांगा येवन तुमकां हांसयता आसाची म्हण लेखू नाकाची जाल्यार तांगेल्या अनुभव सांगू आसाची तांगेल्या कसा खुशाल जाल्ल्या म्हण सांगू आसाची त्या पुरो तांगेलो आयकुया ताजे मध्यान तूं कॉमेडी पंचय पळोवया म्हण सांगताची पांय मेळया सन प्रिमियम या सीझन 2 नमस्कार हसया सीझन 2